साळबाब एक जो मुद्दो आहा की एक वटेच्यान कायदो आसा आनी दुसरे वटेच्यान रियलिटी आसा. आतां गोंयच्याच तातूंत भितर अशी परिस्थिती जाली की सुप्रीम कोर्ट मेरेन वचचें पडलें की स्पिकराक ऑर्डर दी म्हणून की बाबा बेगीन पास कर ऑर्डर, नाल्यार तो स्पिकर न्हिदता त्या पिटिशनाचेर. जो मेरेन सरकाराक नाका तो मेरेन स्पिकर न्हिदता. तुमकां दिसता आज हे खंय हायकोर्टाक वचची, इलेक्शन कमिशना म्हऱ्या वचची, कोणा म्हऱ्या आसता हो अधिकार? नाही आमचे पळय स्पिकर पळय आसा न्ही, हय तो स्पिकर कोणाक तरी आपल्या पक्षान घेवपा खातीर रातचो 2 किंवा 8 जेन्ना विधानसभेन येता हय ताजे कडल्यान तूं कसली अपेक्षा करपाची? हय तो ही हॅज टू स्टँड विथ दीस पार्टी. आनी गोव्यात कितें जालां, गोव्यातले आमदार 40 आसल्या कारणान, ल्हान आंकडो आसल्या कारणान 2/3 रोखडे मेळटात. आदले खेपे 10 जाण मेळ्ळे. सध्या काँग्रेसीची 2/3 is to MLAs. हय आतां फाल्यां जर कितें जालें जाल्यार इज पॉसिबल. एमजीन जालें ना, हय बाबू आसगांवकर आनी आमचो पावसकर. हय ते ओवरनायट गेले. आमचे तेंचो लिडर आसलो पळय ढवळीकर ताका सोडून. कारण गोव्याचो प्रश्न कितें जाला सर, सावळबाब कोणा म्हऱ्या वचपाचें? हायकोर्टा वचचें, इलेक्शन कमिशना म्हऱ्या वचचें, हो अधिकार कोणा म्हऱ्या आसचो? म्हाका तर दिसता की इलेक्शन कमिशन विथ द रायट चॉयस. इलेक्शन कमिशन इज द रायट बॉडी. कारण कितें जाल्यार हायकोर्टान वचपाचे केसी आसता पळय ते खूब टायम लागता आनी देर शुड बी टायम. इलेक्शन कमिशना म्हऱ्या टायम बाउंड मॅनरा भितर ही गजाल जावची. या यू वॉन्टेड टू मेक देन आय विल गो टू एलिमेंट. सांगू शकता की जेन्ना आमी कायद्याचें विश्लेषण करून कायदो डिस्कस करता पळय तेन्ना वी डिस्कस एज द लॉ स्टँड्स. No, as the reality stands also. Therefore, I am telling you. Speaker विधानसभेक येता न्ही. सांगता. Therefore, how the law should be is another issue altogether. But as it stands today, हांव तुका तेच सांगता. एक मिनिट. स्पिकरा म्हऱ्या आसचें, इलेक्शन कमिशना म्हऱ्या आसचें काय हायकोर्टा म्हऱ्या आसचें? जे आमचे काँग्रेसीच्या टायमार काँग्रेसीनय स्पिकराचो मिसयूज केला, बीजेपीच्या टायमार बीजेपी स्पिकराचो मिसयूज करता. सो हे स्पिकरा म्हऱ्या आसचें, इलेक्शन कमिशना म्हऱ्या आसचें काय कोर्टा कडेन? These aspects have been dealt with and analyzed by the courts in numerous cases, and generally the thing is that what happens in the house, in the legislature, has to be governed within the legislature by the legislative forum and mechanism. Therefore, let me complete and then you may. And therefore, I'm saying that there are a number of judgments where even the speaker, courts have been very reluctant to issue writ of mandamus against speaker, or they have said we should not because speaker acts as a tribunal. ती सादो प्रश्न बिफोर आय गो टू एल्विस. तुका दिसता की आमचे स्पिकर एज अ ट्रायब्युनल कशी एक्ट करून ज्युडिशियसली न्यूट्रल जावन ऑर्डर दितात? ना, हांव तुका एक म्हणूंक शकता की कायदो एक्सपेक्ट्स दॅट. कायदो एक्सपेक्टेड ते म्हाका खबर आहा. आणि देरफॉर कायद्या प्रमाणे सगळ्या स्पिकरांनी एक्ट जावंक जाय. तेही म्हाका खबर आहा. एल्विस बाब असा हो प्रश्न रियालिटी. आता रियालिटी कितें म्हणटा अशें जावंक ना. आतां गेल्ले खेपेक तुमीच सांगला ते भशेन मॅटर सुप्रीम कोर्टान व्हरून ते सुप्रीम कोर्टाक आदेश दिवचो पडला, अरे बाबा ऑर्डर दी. पण सुप्रीम कोर्टान सोंपेपणी हो आदेश दिवंक ना. ताका म्हाका दिसता 20 काय 22 हियरिंगां जाल्या थंय. ताणें आतां ऑर्डर काडा, स्पिकराक सांगा अशी करून 5 वर्सां गेलीं. हे आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आनी आतां सुद्दां पळय आतां हे हालचाली जाल्या तेन्ना दोगांचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन मूव केल्लें की तांकां हे डिस्क्वॉलिफाय करचें म्हणून, दिगंबर कामत आनी मायकल लोबोचेर. ताजे अजून म्हणजे हे सुद्दां एक नोटीस सुद्दां वचोंक ना. सो अशें ह्या परिस्थितीन हे स्पिकराच्या हातान उरचेंच न्हय. आनीक आतांचें जें वातावरण आसा आमच्या देशान तातूंत सुद्दां दुबाव येवपाक लागल्या. कांय इन्स्टिट्यूशन जे ऑटोनॉमस म्हणटा आमी तांची ऑटोनॉमी उरल्या की काय म्हणून म्हाका दिसता डायरेक्ट हे मॅटर टायम बाउंड वचून हायकोर्टान पडचें. आनी you wanted to make a point. No, all that I was saying is because Yatish said this is what is happening in the legislature. See, there was a time when the speaker was not given directions. Today the courts are very clear that a speaker is acting as a tribunal and they are giving directions. See, Rane as speaker was not given direction by our High Court because they were not wanting to interfere. Today it is more and more clear that speaker is acting as a tribunal, and if he is acting as a tribunal, he has to act as a neutral authority. And the history of the speakers throughout the country is at no point of time they have acted against the wish of the speaker. Every time the speaker is with the chief minister.